इंडी आघाडीच्या वतीन गोवा फॉरवर्ड पक्षान सगळ्या सरकारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक नियमित करपाचे सरकाराकडेन आवाहन केला। भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक न्याय दिवचो म्हण दुर्गादास कामत उलयला। अर्डेक्स कॉप ब्युरो रिपोर्ट। फर्स्ट आमचो डिमांड आसा की जितले 10,000 वयर कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयज आसात ते मागीर गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी आसूं किंवा कॉर्पोरेशनांनी आसूं, सरकारान आमकां रेग्युलरायज करपाक विचार करचो। कारण एक कितलेशे डिपार्टमेंट असे लोक आसात की जे 60 वर्सांक तेकतात आनी जे 15 वर्सां जाली 20 वर्सां जाली कॉन्ट्रॅक्ट काम करतात आनी त्याच पगारा वयल्यान मातशें करून पीनट पगाराचेर आसात। कितलेशे एम्प्लॉयज आसात ते 10,000 तांच्यांनी 5 वर्सां हांवें सर्व्हिस कंप्लीट केल्ली आसा। म्हळ्यार जॉब सिक्युरिटी ना। मागीर टीआयटीची जी गत जाली तांच्यांनी 8-10 वर्सां काम केलें, तशीच आमची एकाची गत जातली। आनी 2014च्या लोकसभे वेळार सरकारान त्या वेळार भारतीय जनता पक्षान स्टेटमेंट केल्लो की कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयींक रेग्युलर करपाक विचार करचो। इलेक्शन जाले ते विसरतात, 17 तेच म्हणले, मागीर विसरले। आता आमी तांकां याद करून दितात की 10,000 वयर जे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयज आसात कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस वेरियस डिपार्टमेंट हांकां फर्स्ट रेग्युलरायज करचो, हांकां जॉब प्रोटेक्शन दिवचें। कारण हांकांय जर सरकारान काडपाक लागले मुखार जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आसा वी आर इन थर्ड हायस्ट, 3 times more than national average. This can touch 10 times more than the national average. हो एक जालो। सो एवरी टाइम इलेक्शन येतना सांगप की ना हांवें पळयतात आनी उमादेवी जजमेंटाचो आदार दिवप रेग्युलरायज करपाक मेळना। पूण आतां आमकां कळून आयला की फाटल्या 1 वर्सान जे लोकांनी उडी मारिल्ल्या 8 डिफेक्टरांनी तांच्या काही समर्थकांक जावचे आमी जावचे न्ही म्हणजे कोण एम्प्लॉयमेंटाक लागला ताचे कामां जावची कितलेशे लोकांची रेग्युलरायझेशन जालां फाटल्या 1 वर्सान। हाजो डिटेल्स जे आमी फुडल्या येणाऱ्या विधानसभेत आमचे अध्यक्ष लोकांचे जनते मुखार दवरतले तेन्ना पर्सनल डिमांड येतलो पर्सनल डिपार्टमेंट। सो पिक एंड चूज करनाकात, कोण तरी फुगून येता म्हूण तांचे समर्थकांक रेग्युलरायज करप आनी बाकीचे जेन्ना नॉर्मल लोक नॉर्मल डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जेन्ना किंवा एम्प्लॉईज लेटरां करता डिपार्टमेंटाक मेमोरंडम दिता तांकां मागीर उमादेवी जजमेंट दिवन रिजेक्ट करप। सो हो भेदभाव करनाकात, करता जाल्यार सगळे 10,000 सगळ्या पक्षाचे समर्थक आसतले, जावनी रेग्युलरायज जावनी तांची पोटां लागून ती फॅमिली आहा, इन्फ्लेशन खंय पावला। सो आमचो इतलोच डिमांड आहा सिंपल, व्हडले रॉकेट सायन्स ना की आमचो डिमांड आहे इंडिया की आमकां रेग्युलरायज करपाक सरकारान विचार करचो आनी एक पॉलिसी हाडची। जर सरकार म्हणटा की उमादेवी जजमेंटान जाल्यार एकूय सरकारान सांगचे फाटल्या 1 वर्सान कितले जाणांक रेग्युलरायज केला जाल्यार खंयच्या बेसिसाचेर केले आनी त्या बेसिसाचेर बाकी सगळ्यांक रेग्युलरायज करचे। डोंट डू पिक एंड चूज।